सुलेमान सिद्दीकीचे प्रकरण पळयलें जाल्यार गोंय हे गँग ऑफ वासेपूर जाला म्हणून काँग्रेसीचो सुनील कवठणकार उलयलो. IRBPC अमित नायकान सुलेमान सिद्दीकीक जेलींतल्यान भायर काडून व्हरामेरेन क्रायम ब्रांचीन कोणूच नाशिल्लो काय कितें असोय ताचो प्रस्न. सरकार आनी पुलिसांचे आशिर्वादा शिवाय हे जावपाकूच शकना. क्रायम ब्रांचीची पुराय CCTV फुटेज दिवची म्हणून आप आनी काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळान DGP कडेन मागणी केल्या. आज म्हाका दिसता पुलिसांची प्रायोरिटी आसूंक जाय ताका धरून परत हाडपाची. हे हातूंच्यान बाबा ताका एटेन्शन डायवर्ट करपाचो परिस्थिती निर्माण जायना. हाजेर वयल्यान पुलिसाचेर आनी भरपूर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्या. ती क्लियर करपाक फर्स्ट प्रायोरिटी शूड इमिजिएटली अरेस्ट द पर्सन हू इज फ्लेड, ब्रिंग हिम बॅक टू गोवा, इन्व्हेस्टिगेट प्रॉपर्ली. बट हें सगळें करता आसतना विथ दोज ऑफिसर्स इन द क्रायम ब्रांच कंटिन्यूइंग, इज इट पॉसिबल? हो आमचो प्रश्न. होल सिनारिओ इज गोवा इज टर्निंग इंटू गँग्स ऑफ वसेपूर. हाका पॉलिटिकल आशिर्वाद किंवा टॉप पुलीस ब्रासाचो आशिर्वाद आसल्या शिवाय तो एकिस्टाक भायर काडूंक शकता. दोन गजाली जावंक शकता. एक तर ताणें कितें लाडू बिडू ते रेल्वेन खावयता तसले खावयले, बाकीच्या स्टाफाक बेशूद केले आनी ताका भायर काडलो, अशें जालां? हे रिपोर्ट जाला खंय रिपोर्ट जावना. ताका बाकीचे कोणूच नासलो क्रायम ब्रांचान, ताका विचारूंकय ना बाबा हाका अडेजांक खंय व्हरता काय म्हणून. पिक्चर दाखोवपाक व्हरतालो. आतां गोंयान लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन म्हळ्यार उरिल्लो ना. ही आतां फकाणां जाल्ली आसा. दीस हॅज बिकम अ कंप्लीट जोक. इट इज अ मॉकरी ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. आणि ओनली भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंट इज केपेबल ऑफ डुईंग समथींग लायक दीस. आणि तुम्ही पळयला आता काल रातचो व्हिडिओ आयला. 12 वरां जावन गेली, 14-15 वरां जायत आयली. नायदर होम मिनिस्टर हेज गिवन सम स्टेटमेंट, नायदर भारतीय जनता पार्टी हेज गिवन सम स्टेटमेंट. नो स्टेटमेंट फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी और द होम मिनिस्टर. सो लायक आय सेड, आता गव्हर्नराक मेळून, DGPक मेळून आनी कितें मेळून म्हाका दिसता कांयच जावपाचें ना. लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन इज गोवा हॅज बिकम अ जोक अँड नाव इट इज टायम दॅट दीस गव्हर्नमेंट रिझायन्स. गोंयान गुंडाराज चल्ला. पुलीस, राजकारणी आनी चोरांचे नॅक्सेस म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाचो आरोप. अमित पाटकार आनी एल्टन डिकोस्टानूय सरकाराचेर चढाई केली. नथिंग बट चोर पुलीस पॉलिटिशियन नेक्सस. आज गोंयांत जे घडटा लॉ अँड पर्टिक्युलरली विथ द लॉ अँड ऑर्डर, कंप्लीट फेलियर. रेप्स, मर्डर्स, रॉबरीज हे वाडत आसा. आनी जेन्ना आमी होच मुद्दो विधानसभेन मांडलेलो की जेलींत, कोळवाली जेलींत ड्रग्स मेवता, थिंगा ओपनली गॅमलिंग चलता, थिंगा ओपनली कितले फोन जायते भाशेन मेळटाय. थिंगा एकलो जो क्रिमिनल आहलो इंस्टाग्रामाचेर आपणागे अमको व्हिडिओ घाता. It was shocking and it was discussed and brought to the notice of the Chief Minister that a person who was raped received a call from that particular criminal from the jail. So these are very, very serious lapses. Seems that this is what is going on is आज का गुंडाराज. Yet same boy गोय पड चलता is nothing but आज का गुंडाराज. पुलीस कादयेत असताना अटक केल्ले IRBPC अमित नायकाक फिनेल कशें मेळ्ळे काय म्हणून आपाचो अमित पालेकाराचो प्रस्न. आरजीचो आमदार विरेश बोरकार म्हणटा सुलेमान प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यान जापसालदारकी घेवची. अमित नाईक जो पुलीस कॉन्स्टेबल आसा IRBचो, जाका आज आरोपी म्हणून ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशना भितर जो आसा, सुलेमान सिद्दीकीक पळून वचपाक मदत करपाचो, ताणें जीव दिवपाचो प्रयत्न केलो म्हणून ताका ते फिनायल थंय मेळ्ळें कशें. जेन्ना एक एक्युज्ड पुलीस कस्टडींत आसता तेन्ना तो ताजे बरोबर सदांच पुलीस आसता, तो मागीर वॉशरूम यूज करूं, बाथरूम यूज करूं, कितेंय करूं, तेन्ना ताका ते विश पाजले काय अशें दिसपाक लागलें. हे जे तोंडार जितलें दिसता ते तशें ना. आनी हातूंत वेगळी एक स्टोरी आसा. आमकां माहिती मेळ्ळ्या की त्या दिसा थंय एक मोठो मनीस 6 ते 7 फावटी ताचे 5-6 दीस पयलीं थंय येवन गेल्लो. सुलेमान सिद्दीकीक तो येता तेन्ना SP क्रायमाच्या ऑफिसांत व्हरताले. आनी ज्या दिसा तो थंयच्यान ताका भायर काडलो त्या दिसा सुद्दां थंय मनीस आशिल्लो. त्या दिसाय ताका मार पडला. मारल्या उपरांत हो जो कॉन्स्टेबल आसा अमित नायक, जाका आज स्केपगोट केला, वी अंडरस्टँड दॅट ताणें जे अमित नायक म्हणून सरनेम लायला आनी जेणे नायक म्हणून सरनेम लावन जे जॉब घेतला तो आज सस्पेंड आसात, हाजो ताका कांय फरक पडचो ना. पूण ताका धमकी दिल्ली गेल्ली की तुजी जात वेगळी आशिल्ल्या कारणान तुजें हें करता,
तातल्यान तुका सस्पेंड करतले बरे भशेन आमचे आयक आनी त्या सुलेमानाक गोंयच्या भायर घेवन वच म्हणून. काल आनीक व्हिडिओ व्हायरल जाला. आतां तो कसलो व्हिडिओ कसो काडला कितें काडला हे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची दुसरी गजाल आसा कित्याक ते म्हणटा 12 पुलीस इनवॉल्व आसा म्हणटा जे एका सोडोवपाक आनी घेवन वचपाक हुली वचून 12 जाण इनवॉल्व आसा म्हणून तसो व्हिडिओ व्हायरल जाला. आतां हे कितले पर्यंत खऱ्यान कितले पर्यंत खोटींग हेजी इन्व्हेस्टिगेशन सारकी जावपाक जाय. पण ही आतां इन्व्हेस्टिगेशन करतलो कोण? CBIन खंय ना खंय इन्वॉल्वमेंट दाखोवपाक जाय आनी हांगा कोण तरी रिस्पॉन्सिबल आसा. तेणें थोड्यांची नांवांय घेतल्या. ती नांवां खरीच तितून हें आसा खरीच इनवॉल्व आसा हे ताका वचून पळोवन धाडपाक. एक सादी गजाल न्हू की क्रायम ब्रांचाची कस्टडीच्यान वयता आनी तितून CCTV फुटेजान दिसता की कोणूच ना. थोडे म्हणजे कोणूच ना कशें 2-3 जाणूच तुमी थंय कस्टडीन दवरता तेन्ना रावता. हो प्रश्न चिन्न पडटा आनी CMान हेजो खंय ना खंय आपणान हे घेवपाक जाय जबाबदारी घेवपाक जाय. आयज एवरी टायम CM म्हणटा इन्व्हेस्टिगेशन करता तूं CBIक दिवपाक सोयना तूं CBI कित्याक दिवपाक सोयना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.